नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. गोंयची हजारभर बारा पालिका पंचायत वाठारांत 220 मिटराच्या नेमाचेर साल्वार सरकार 3 म्हयन्यांत वतलो. सुप्रीम कोर्टान एरियल मेजरमेंटाक घेतले हरकत. बार्रा गेल्ल्यांक सूट. बीजेपीन चल्लो म्हूण विश्वजीत राणेचे वाळपय सपोर्टरांक शिनाल. सपोर्टराच्यो बसका घेवन परिस्थितीची पटोवन दिवपाचे यत्न. विजय म्हणटा विश्वजीताक हेल्थ मिनिस्ट्री. गोंयांत बीजेपीचे सरकार हाडले म्हूण बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बरोबर पर्रीकाराचोय सत्कार. आयतारा पणजेक आंपाला सत्कार सभा. 25,000 लोकांचे टार्गेट. रमाकांत खलपाचे मांद्रे कॉलेजीचो ग्रांट एंड एड स्टेटस आशिल्लो तसो सरकारान दिवचे पडटले कॉलेजीक ग्रांट्स. हायकोर्टान दिलो आदेश. पार्सेकर सरकाराचो आदेश रद्द. गोंयासयत भारतभर राज्य जल्माचे सुवाळे. रामाची देवळां सजली. दनपरा 12च्या मुहूर्तार रामांक पाळण्यांत घालून उत्सवाक सुरवात. सगळेकडे भक्तिभावान रामनाम पळयात. राम जल्म. आणि गोवा गोईंग पिंक धावपाची कार्यावळ 28 मेक. बायलांनी मोठ्या प्रमाणात वांटो घेवचो. आयोजक मिलिंद सोमणाचो उलो. तीन 3,212 सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचेर गेली. हजारभर बार्रा पालिका पंचायत वाठारांत आशिल्ल्यान 220 मिटराच्या नेमाक लागून वाचतली म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. उरिल्ली बार्रा साल्वार करूंक 3 म्हयन्यां भितर सरकार गोंयची स्पेशल केस घेवन सुप्रीम कोर्टान वतलो. एरियल मेजरमेंटाकूय हरकत घेतले. बार्रा वतात तांकां 3 वर्सां मेरेन दुसरे सुवातेर वचपाक वा लायसन ट्रान्सफर फी घेवचे ना. Approximately 1,000 licenses go out of the ambit and around 2,200 licenses still are covered as of now in the survey. आमकां अशें दिसता की गोंयांत काही स्पेशल डिस्पेन्सेशन आसूंक जाय, पण ते शेवटी ठरोवपाचो अधिकार सुप्रीम कोर्टाक असल्यामुळे ह्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाकडे कितें एप्रोच करतले जाल्यार ताका प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन तयार करचो पडटलो. पेपर तयार करचे पडटले. जे पेपर कलेक्ट करणे चालू आसा. ह्या सगळ्याचे विश्लेषण केल्या नंतर जे कितें शेवटी लायसन्सीस उरतले तांच्या संदर्भात द गव्हर्मेंट इज कंटेम्पलेटिंग अप्रोचिंग सुप्रीम कोर्ट in next 2-3 months for proper clarification and possibly some special consideration for the state. The government has decided that if they locate their licensed premises outside the ban area of the Supreme Court, in case of some census town like Mapsa, Madgaon, Punda, if they go outside 500 meters or 220 meters as applicable, then without charging anything for shifting of premises or without charging anything for transferring of the license, we will permit them, of course subject to the new premises fitting into the excise rules and regulation. The license will, such facility will be kept alive for 3 years. State highway जाल्या खंय पर्यंत जाल्या हाजी सगळे पेपर वर्क, because they are very old paper work. काही highways discarded आशिल्ले, that also we are, if they were not notified, we will notify them discarded. Bypass जाल्ल्या. So Ponne, for all practical purpose they are not highways. No one is treating them as a highway, but sometimes they might have been there are a lot of vagueness in the earlier notification, so we are checking up the old notification word to word so that
जर ते नोटिफाय जाल्ले आशिल्ले जाल्यार हांव परत सांगता आनी एक गोश्ट म्हणजे होलसेल लायसन्स डिस्ट्रिब्युटर्स एंड डिस्टिलरीज they are not covered under this order because they cannot sell to the consumer. This order is for sale to the consumer, therefore they are not covered under this. त्या संदर्भात तांकां सांगलां आमी तांकां एक्सायजाक हे दिया कितलो कितें आसा ते स्टॉक पोजिशन and they can sell it to any other license holder. Crow-fly distance केल्ले हा काही कडेन. That part legally we are getting examining it and we may move for a clarificatory order. वाळपय काँग्रेसीची आमदारकी सोडिल्ल्या विश्वजीत राणेन बीजेपीन वता म्हणून तांच्या सपोर्टरांक शिनाल दिला. वाळपय मुस्लिम कम्युनिटी कडेन मिटींग घेवन ताणें ताचो प्लानूय सांगलो. बीजेपीचेर कम्युनल म्हणून टिका जाताली. आता विश्वजीत सांगता बीजेपीक खंय भिवपाची गरज ना, आपले विचार बदलचे ना. दुसरे वटेन विजय म्हणटा आदले परफॉर्मन्साचेर विश्वजीताक हेल्थ मिनिस्ट्री मेळूं येता. He has been a minister in the past. He has been a good health minister in the past. So we are looking forward to for the health scenario to improve. And I think Vishwajit Rane has got it in him to be a good health minister. No problem. I have no issue. Is there your support for by-election? See, I am supporting Mr. Manohar Parrikar as the Chief Minister of Goa. My support till now is for him. Vishwajit Rane does not require my support to get elected in his constituency. Let him get elected. He will get elected. I will support him and I also need his support to put many things in order, one of which is the South Goa District Hospital. विश्वजीत सोमारा वाळपयच्या नगरसेवका सयत मुस्लिम समाजाक मेळ्ळो. बीजेपीन गेलो म्हूण खंय ताचे विचार बदलचे ना. बीजेपी कम्युनल म्हणटा ते गजालीक मुस्लिमांनी भिवचे न्ही. ऑलरेडी तुम्ही काँग्रेस पक्षाचो ऑलरेडी राजीनामा दिल्लो आसा आणि अशी वावडी उठला की तुम्ही बीजेपीन एंटर जातात. हांव म्हाजे कार्यकर्ते आनी सगळे आमचे सिनियर ज्येष्ठ लोकांचे चर्चेन हांव चर्चा करतलो आनी ते चर्चा करून कितें ते निर्णय घेवपाचे फुडले 2 दिसान घेतलो. पूण एक लक्षात घ्या, म्हाजे विचार काय बदलपाचे ना. म्हाजे विचार आहा तशेच उरतले. कम्युनल हार्मनी आनी आमचो सगळो मुस्लिम भाव, आमी हिंदू भाव, आमी बऱ्यापैकी हांगा वाळपय रावता. हेंचे सगळे सिनियर लोकांचो सदां म्हाजेर आशिर्वाद आसलो आयज पर्यंत. आनी हांव कितें निर्णय घेता ते लोकांच्या हितान हांवें निर्णय घेतला. हांवें काँग्रेस पक्षांतल्यान राजिनामो दिलो कित्याक काँग्रेस पक्ष हे आमदार येवन सरकार घडोवंक पावले ना. आनी आमची एक जबाबदारी आसा आमच्या भुरग्यां कडेन की भुरग्यांचो विकास जावचो. भुरगे आमचे सगळे जमातीचे लोकांचे भुरग्यांचे विकास जावंक जाय. भुरग्यांक नोकऱ्यो जाय. हे नोकऱ्यो कशे तयार करून दिवप हेजेर म्हाजी चर्चा सध्या चालू आहा आनी सगळ्यां कडेन चर्चा करून उलोवन हांव योग्य ते निर्णय फुडले 2 दिसान घेतलो. 2-3 दीस लोकांच्या चर्चेन हांव आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयात बीजेपीचे सरकार हाडले म्हणून आता बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बरोबर पर्रीकाराचोय सत्कार जावपाचो आसा. आयतारा 9 एप्रिलाक पणजे कांपालार सत्कार सभा जावपाची आसा. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकर आनी सरचिटणीस सदानंद शेट तानावडे मिडिया कडेन उलयले. सुवाळ्याक 25,000 लोक उबो करपाचो प्लॅन बीजेपीन केला. अमित शाह खंय गोंयची बीजेपी रिपोर्ट बी कांय दिवची ना. गोंयचे प्रतीक म्हणून एक भेटवस्तू तितली दितले. गोंय बरोबर इतर 4 राज्यांनी जशी निवडणूक जाली इन्क्लुडिंग गोवा, ह्याच्या भितर ह्या सगळ्या स्टेटी भितर 4य राज्यांनी पंजाब सोडून सगळीकडे भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आयली. गोंयांत सुद्धा भारतीय जनता पार्टी सत्तेर येवपाक आनी सरकार फॉर्म करपाक तेंचो बरोचसो तेंचो हातभार आसा आनी तेंच्यांनी समर्थन दिलें की गोंयांत सरकार जावं जाय म्हणून. आनी ताका लागून गोंयच्या भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशान ठरयलें की ज्या तरेन ते देशभरान भरारी घेत आसात, पक्षाचे कार्य देशांतल्या सगळ्या स्टेटी भितर कानाकोपऱ्यान पावयत आसात आनी ताका लागून तेंचो जाहीर गौरव समारोह हो 9 तारखेर सांजचो 5 वरांचेर करप अशें गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीन ठरयल्लें आसा. तेंच्या बरोबरच आमचे माजी रक्षा मंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हे देशाचे रक्षा मंत्री असले. ज्या रक्षा मंत्रालय जे सांबाळटाले तेचे साधारण बजेट 3,46,000 कोटी इतले येदे व्हडले बजेट
आणि गोंयचे धरणेक 16,048 कोटी अशें आसून सुद्दां ज्या वेळार तांकां पक्ष नेतृत्वान सांगलें की तुमी गोंयांत वचून मुख्यमंत्री पद स्विकारूं जाय आनी गोंयांत राज्य करूं जाय, हें सांगतकच तेंच्यांनी हें सगळें म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा की देशांतले जे कॅबिनेट मिनिस्टर आसले तातूंतले 5 भितर ते आसले आनी अशें आसून सुद्दां तेंच्यांनी 13 आमदार आसून सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचें नेतृत्व स्विकारलें आनी आघाडीचें सरकार गोंयांत केलें. ते चवथ्यांदा मुख्यमंत्री पदाची पद तेंच्यांनी स्विकारलेलें आसा आनी त्यामुळे तेंचो सुद्दां जाहीर गौरव हो करप अशें ठरयल्लें आसा. आनी प्रत्येकाक कशें आसता की येदे व्हडलें सगळें सोडटलें ना, येदे व्हडलें पोजिशन न्ही सोडून पक्ष फायनली कशें आमी सगळे जाण पार्टी जें सांगता त्या प्रमाणे करप. त्यामुळे पक्षान तांकां सांगलें की तुमची आज गोंयच्या गोंयकारपण गोंयचें जें आमचें सांबाळूंक जाय ह्यात सगळें जर करूंक जाय जाल्यार तुमी तें सोडून गोंयांत राज्य करपाक मुख्यमंत्री पद स्विकारूंक जाय. तेंच्यांनी स्विकारलेलें आसा. चवथ्यांदा ते मुख्यमंत्री जातात म्हणून त्यांचो गौरव करपाक जाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी वांगडा सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. गान सरस्वती किशोरीताई आमोणकर संवसाराक अंतरली. पद्मविभूषण आणि पद्मभूषण पुरस्कारान भोवमानीत किशोरीताईक 84 वर्सांचेर दादर मुंबय तिच्या घरान मरण आयले. शास्त्रीय संगीतान तिणे आपली वेगळी सुवात केल्ली. अवघा रंग एक झाला, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, हे श्याम सुंदर राजसा, कानडा विठ्ठल ही तांची गाजिल्ली भक्तिगीता. तिच्या कुडीचेर सांजे शिवाजी पार्काचेर निमणे संस्कार जाले. माझे माहेर पंढरी आहे, भिवरेच्या तीरी आहे, भिवरेच्या तीरी बनिलवा आज सजन संगमीला, बनिलवा आज सजन संगमीला, बनिलवा लावरी मालनिया हरवा. हय एक आमची गोंयकान आनी जिच्या बरोबर हांव कॉन्स्टंट टचान आशिल्लो अशी गाना सम्राज्ञी काल अंतरली. आमच्या तर्फे तिका श्रद्धांजली अर्पण करूंक जाय, पण म्हाका दिसता तिची यादूय आमी खंय तरी जागी दवरची पडटा. ह्या सगळ्या फॅमिलीक हांव गोंय सरकाराच्या वतीन आमचे दुखवट दिवंक सोदता. शास्त्रीय संगीत हे फक्त शास्त्र न्हय तर तातूंत भावूय आसा हें तिणें परत परत दाखोवन दिलें. आनी भाव हो फक्त लायट म्युजिकाच आसता असं न्ही, तर शास्त्रीय संगीताक आसता. आनी त्यामुळे ते भावपूर्ण गाणी जावपा जाय हाजेर ताणें खूब स्ट्रेस केल्लो. एक महान गायिका, म्हाका दिसता तांकां खरी श्रद्धांजली आसतली की आमी जे हे नवीन गायक आसात तांणी त्या गायनाचो विचार करपाचो. किशोरीताईंची सगळ्यात ज्येष्ठ शिष्या पंडित विदुषी माणिकताई भिडे यांची हांव शिष्या. आणि त्यामुळे खूप फावटी किशोरीताईंकडे उलोवपाचो, तांचे कडेन इंटरॅक्ट करपाचे प्रसंग आयल्यात. आणि तशेंय म्हणजे हांव आनी म्हज्या सारखे अनेक संगीताचे साधक आसा ज्यांच्या खातीर किशोरीताई हो सगळ्यांत व्हडलो आदर्श. हांव ह्या क्षेत्रांत आयलें तेंच मुळात किशोरीताईचे गाणे आयकून. किशोरीताई आनी अभिषेकी बुवा हे म्हज्या आयुश्यांतले 2 आदर्श. तेन्ना आनी किशोरीताई हे एक अजब रसायन आशिल्लें. म्हणजे असो खंयचोच आर्टिस्ट हांवें तिच्या सारको पळोवना की बुद्धिमत्ता आनी प्रतिभा ह्या दोगांचो अतिशय सुंदर मिलाफ म्हणजे किशोरीताई. आर्टिस्ट एकतर बुद्धिमान तरी आसता नाल्यार प्रतिभावान तरी आसता. दोगांचें मिश्रण खूब रेर, अतिशय रेर. आणि म्हणून म्हाका अशें दिसता की किशोरीताई सारको आर्टिस्ट दुसरो जावना आनी नजीकच्या काळांत जातलो अशें म्हाका तरी दिसना. घेऊया एक ब्रेक.